नमस्कार. दंपरच्या खबरांत साहिल लालूकराचे उकार. खबरो विस्तारान. अँटी नार्कोटिक सेलान वागातोर रेड मारून सुमार 24 लाखाचो ड्रग जप्त केला. एनएनसी जर्मन नागरीक सेबॅस्टिन हेसलराक अटक केला. ताचे कडच्यान LSD ब्लॉक पेपर, केटामाइन पावडर, केटामाइन लिक्विड आणि 2 किलो गांजा जप्त केला. One raid we conducted in Vagator, in which we caught a German national by the name of Sebastian, and we caught drugs total worth around 24 lakhs. So in his possession we found ketamine powder of around 10 grams, then ketamine liquid around 400 grams, and we found some LSD blot papers around 13 in numbers, and then we also found 2 kgs of ganja with them. So this raid was conducted last night. And this was in continuation of an earlier case which the ANC had done around 1 week back, in which we caught one Indian national. He was a resident of West Bengal. His name was Agniv Sen Gupta. We got in his possession around 16 grams of MDMA, which is commercial quantity, and around 50 plus grams of high quality cocaine. So the lead of this German was from that person. So this within the span of around 1 week, the ANC has done 2 raids and both commercial quantity cases, and total worth is around more than 30 to 33 lakhs. पेडणे ट्रॅफिक सेलाच्या पुलीस कॉन्स्टेबलाक विजेचो करंट लागून मरण आयले. शॉक लागून सोंपलो तो 36 वर्साचो हेमंत माजरेकार. मोपाचो थळावो. ऑफ ड्युटी आसतना ताचो खंय उदकाचे पंप रिपेर करूंक थंय उदकांत देंविल्लो. थंय ताका शॉक लागलो म्हूण थळाव्यांनी म्हायती दिल्या. मोपा पेडणे हांगा एक इन्सिडंट घडल्या. हे इन्सिडंट अशें आसा की ऑफ ड्युटी पोलीस ऑफिसर जो आसा घरान आशिल्लो आनी तो खंय तरी वॉटर मोटर जी आसा स्टार्ट जायना म्हणून तेंच्याच जे वीर आसा बाय त्या उतरून थंयसर तो सारकी करपाक म्हणून उतरलो आनी सारकी करत आसतना ताका खंय तरी शॉक लागल्या अशी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा. हेमंत मांद्रेकर अशें ताचें नांव आमकां सद्या आयकपाक येता लोकला कडल्यान. मोर डिटेल जे आसा सद्या पुलीस स्पॉटर बी गेल्या अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा. पूण खंय तरी जो पुलीस ऑफिसर आशिल्लो ऑफ ड्युटी आपल्याच घरान कोण नाशिल्ले घरान आनी हो खंय तरी मोटर चालू जायना म्हणून तो मोटर चॅक करपाक म्हणून चॅक करपाक गेलो आनी त्या टायमार ही इन्सिडंट घडल्या. मोर डिटेल आमकां मेळटले तशें आमी तुमकां तुमच्या फुडें हाडीत रावतले. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. खांपो गुन्यांवकार सुलेमान सिद्दकी आड लँड ग्रॅब SITन 2 केसींनी चार्जशीट घाला. म्हापशां प्लॉट बळकावपाचे केसीत 852 पानांची चार्जशीट म्हापशां JMFC कोर्टान फायनल केला. तिसवाडीत प्लॉट बळकावपाचे केसीत 656 पानांची चार्जशीट वाळपय JMFC कोर्टा मुखार घाला. SIT land grab has filed charge sheets against the notorious criminal Suleiman Khan alias Siddiqui for 2 land grabbing cases. One charge sheet is filed before the Mapsa JMFC court for illegally grabbing by forging the document a plot of around 20,000 square meter in the Mapsa city. Second charge sheet is filed before the Walpai JMFC court for allegedly grabbing more than 1.5 lakh square meter land in Tiswari area. Suleiman is presently in jail under judicial custody. Mukesh Kumar for Prudent. लायटीच्या खांब्या वयल्या केबल 10 दिसां भितर काडचे खात्याची केबल ऑपरेटरांक ऑर्डर. वीज खाते केबलवाल्यांक नोटीस काडटा. 10 दिसां भितर एक तर केबल काडून उडोवचे वा कलर कोडिंग करचे, ना जाल्यार खातें तो केबल काडून उडयतले म्हूण शिटकावणी. खांब्याचेर केबल ओडूंक खांबे फाटल्यान 300 रुपया चार्ज. सुमार 3.25 लाख खांबे आसात. आमकां एक हें सांगलेलें न्ही, एक ऑर्डर मारलेली. त्या ऑर्डरा प्रमाणे 22 तारखेक त्या ऑर्डरा प्रमाणे ते तांकां आमकां एप्लिकेशन कर म्हणून सांगलेलें रायट टू वे, आनी आमी मागीर तें एप्लिकेशन पळोवपाचें म्हणून. पूण आमकां काय कोणाचें एप्लिकेशन तांणी हें बीन कांय करना, सगळें इल्लिगल आसा. सो आतां आमी ताका नोटीस मारली, पब्लीक नोटीस. हातूंत तांणी 10 दिसांनी काडूंक जाय नाल्यार आमी काडटले तांचे सगळें अशें म्हणून आमी हें केलां. एज पर रायट नोटीस सेक्शन 18 आमी ताका जे रुल्स आयल्या लेटेस्ट गव्हर्मेंटाचे त्या प्रमाणे आमी सेक्शन 18 तांकां ती नोटीस घातल्या.
रायट टू रिमुवल. सो ते तांणी स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट घेवंक जाय, सर्वे बिर्वे करूंक जाय आनी मागीर ते पयशे बिशे भरूंक जाय आनी करूंक जाय. तशें तांणी कोणाचेंच कांयच ना आनी तांणी वॉट दे हॅड प्रॉमीस बाय फर्स्ट दे वील क्लियर ऑल द पोल्स तांणी करूंक ना आनी ते एक्चुअली कांय दाखयना करपाचें अशें. आमचे पोल थोडे स्टेबल ना, स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट घेवंक ना म्हणजे आनी आमी आतां नोटीस तांकां दिल्या, पब्लीक नोटीस आमी पेपराक घालतले आनी नोटीस दिल्या तांकां. ओके. की तांणी ते केबल 10 दिसां भितर काडचे एज पर सेक्शन 18 ऑफ द लेटेस्ट रुल्स ऑफ द गोवा सेंट्रल टेलिकम्युनिकेशन. तांणी कितें म्हणलां, जी प्रॉपर्टी आमची आसा त्या प्रॉपर्टीचेर जर कोणें इल्लिगल करत जाल्यार आमकां काडपाक हें आसा विदावट अवर परमिशन. सो 10 दिसां नंतर जर कोण रिस्पॉन्ड करिना काडना जाल्यार आमी काडून घेतलो अशें आमी तेजेर घातला. ताणें काडूंक जाय. आतां तांकां कितें ऑप्शन दिला, तांणी ते केबल काडप आनी कलर कोड म्हणजे एक एकट्यान आतां 4-5 जाणांचे कोणाचो कलर कोड आहा, कोणा इंट्रस्टेड आहा आनी ते सगळे केबल काडप. आनी आतां आमचो काळो केबल आसता जो सर्वीस वायर तो कट आसा जाल्यार कळना. सो तो काळो केबल सोडून ताणें कसलो तांबडो, मागीर ग्रीन आनी ब्लू, येलो अशें ताणें व्हायट अशें ताणें हें घेवंक. दोडामार्ग तिराळेचो कोसळिल्लो कालवो जाग्यार पडलो. गोंयाक तिराळेचें उदक पुरवण सुरू जाल्या. 10 दिसां उपरांत रिपेर तडीक. 24 जानेराक कोसळिल्लो बार्देसाचे उदका पुरवणेचेर परत नेट. मात पर्वरे फ्लॅटांक उदक पावूंक वेळ लागतलो. सध्या पर्वरेचो प्लांट कच्चें उदक पुरवण नाशिल्ल्यान बंद आसा. बार्देस पर्वरे 10 दीस जाले उदकाची कडकड. 22 जानेराक बेडशीत दोडामार्गा फुटिल्ल्या तिराळी कालव्याचें काम पुराय जालें. सोमारा दनपारा उदका पुरवण परत सुरू केला. तिलारी प्रकल्पाचा जो गोव्याला जाणारा डावा कालवा आहे हा 24 जानेवारी रोजी कुडाशे धनगरवाडी येथे भगदाडपणे फुटला होता. त्यामुळे लाखो लिटर पाणी वाया गेलं होतं आणि तब्बल 9व्या दिवशी आज गोव्याला जाणारा पाणी पुरवठा हा आज पाणी त्या कालव्यामध्ये सोडलं होतं. पण सकाळी पाहिलं तर सकाळीच्या 12:30च्या दरम्यान हे पाणी सोडलं होतं, पण मात्र हे धीम्या गतीने पाणी सोडलं होतं. मजगती फुडल्या 48 वरां उपरांत तिराळीचें उदक बार्देसांत पावतलें म्हूण म्हायती मेळटा. तेंच्यांनी तिलारीचे कॅनलाचें जें काम आसलें तें रिपेर जालां आनी आतां दनपारां तेंच्यांनी उदक सोडलां आनी तें उदक सोडलां तें उदक हांगासर पर्वरी पावता म्हणल्यार सर सादारण 24 वरां सुमार लागतली. कित्याक ही कडेन उलयला तेणी जे म्हायती दिला ते खातीर हांगासर पावपाक 24 वरां लागतली. त्या उपरांत 24 वरां उपरांत ते ट्रीट जातले आनी ट्रीट जाल्या उपरांत ते मागीर उदक सगळ्यांक फुल्ली सप्लाय जातले. एक कडेन फूल स्विंग तांकां उदक पावना आनी ते शॉर्टेज जाता तेन्ना थोडे कडेन जेन्ना शॉर्टेज जाता तेन्ना तेंच्यांनी टँकराची अरेंजमेंट केल्ली आसा. पूण आतां ते म्हणटा ते 24-48 म्हणजे 2-3 दीस तरी लागतले कळटा ते हितून की फूल स्विंग उदक लोकांक पावपाक. WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार म्हणटा मंगळारा पर्वरेच्या प्लांटाक सारकें उदक सप्लाय सुरू जातली. प्रोजेक्ट घेतिल्लो आसा जवळ जवळ 350 ते 400 कोटी खर्च करून. ताजी इन्स्पेक्शनां आमी केल्या. नेमके त्याच दिसा सकाळ फुडें कालवो कॅनल जो आसा तो कुडाशे हांगा फुटलो आनीक ताजे मागीर नक्कीच दुसऱ्या दिसाच्या महाराष्ट्रांतले इंजिनियर तांणी काम सुरू केलें. कामाचो वेग स्पीड वाडोवन तांणी आज दनपारा उदक सोडिल्लें आसा आनी उदकाचो प्रवाह जो आसा पळय न्ही तो सद्याक आतां 3 क्युबॅक आसा. एकदम जर जोरदार उदक सोडलें जर जायत जाल्यार त्या प्रवाहान परत एखादी जावंक शकता, प्रेशर येवपाक शकता. हो जालो आमचे गोंयचो भाग. महाराष्ट्रांतली परिस्थिती कालव्यांची बरोबर ना, कॅनलांची, आनी त्यामुळे आज जे उदक आयलां त्या प्रमाणे फाल्यां सांजचे पर्वरी उदक सदीर सारकें म्हणजे पयलीं सारकें रेग्युलर मेळटलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फाटल्या 15 वर्सांत ग्रीन एनर्जी तयार करून गोंय फाटीं उरले. 150 मेगावॅट वीज निर्मितीचे टार्गेट आशिल्ले मात जमले ना. मंत्री सुदिनान खंत उक्तायल्या. प्रधानमंत्री 500 गॅगावॅट वीज निर्मितीचे दिल्ले उतर पुराय केले. गोंयाक जमिल्ले ना. आतां 2030 मेरेन आनीक 500 गॅगावॅटाचे टार्गेट आसा. गोंयान खंय आतां तरी पावलां उखलूंक जाय. People also know because I am also from one village. म्हाका याद जाता की गोंय हे एकूच राज्य पयलीं संघ प्रदेश आशिल्लो एंड वी डू नॉट मॅन्युफॅक्चर पावर. म्हाका दिसता वेन आय बिकेम MLA समवेर 1997-98 त्या वेळा पासून आमची परिस्थिती पावर म्हणजे
only to take from your grid, center grid. And one step we went forward and started manufacturing power. But last 15 years, we could not make that progress. Usually when Prime Minister Narendra Modi 2014 take over this country, I remember I attended one conference in Delhi and he said that by 2020 we will cross 500 gigawatt and he has done it. That is what you said. Goa has not done that, what we required. That time we decided to have, when I was a science and technology minister that time. And that time we decided that to have at least 150 by 2 megawatt by 2020, but we could not make it. Maybe some other reasons. पूण ह्यो गोष्टी आज आमकां करून उपयोग ना. We have to cross that limits now. मूळ गोंयचो इथन परेरा कॅलिफोर्नियांत गुळी घालून सोंपलो. थंयच्या पुलिसांनी तांचे फॅमिलीक कळयलें. 27 जानेराक ऑकलँडांत रेसींग शो गेल्ले कडेन गजाल. अकस्मात जाल्ल्या फायरिंगांत इथनाक गुळी लागली. 20 वर्सांचो इथन मूळ केपें पारोड्याचो. दुसका उपरांत फॅमिली बरोबर अमेरिकेक गेल्लो. 10 फेब्रुवाराक कॅलिफोर्नियांत ताचे निमणे संस्कार. स्टेट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट अथॉरिटीन EC दिल्ल्यान राज्यांत रेंव काडपाक थाकाय. मांडवी आनी जुवारी न्हंयत 12 सुवातींचेर रेंव काडपाक मेकळीक. रेंव काडपा खातीर GCZMA ची मान्यताय घेवची पडटली. मांडवीत 7 जाल्यार जुवारीत 6 सुवातींचेर रेंव काडपाक मेळटली. गोंय राज्य सहकारी बँकेचो आदलो चेअरमॅन प्रकाश वेळीपाट आर्थीक गुन्यांव फाटल्यान घाल्ले चार्जीस पणजे जिल्लो सेक्शन कोर्टान रद्द केले. चडशे रेटींग ब्लेंड घेवन कमी रेटीन विकले. बँकेचे 32 कोटी लुकसाण केले म्हूण वेळीपाट केस आयिल्ली. कोर्टा मुखार दवरिल्ले डॉक्युमेंटा प्रमाण वेळीप दोशी थारता म्हूण कोर्टान म्हळां. Panji District and Sessions Court has allowed a revision application filed by former minister and former chairman of Goa State Cooperative Bank Limited, Prakash Shankar Velip, and has discharged him in a case related with forgery, criminal breach of trust, and cheating. Background of the case is that a case was registered in 2006 by Economics Offence Cell against Prakash Velip and others for allegedly cheating the bank to the tune of more than 32 crore rupees. It was alleged that Prakash Velip and other member of investment committee had bought bonds on the higher rates but sold it on the lower rate, which caused the loss of 32 crore rupees to the bank. But now, allowing the revision application, the Panji court has held that there is no document showing the role of accused Prakash Velip to the alleged crime. Hence, he must be discharged in this case. After holding this, the Sessions Court has quashed and set aside an order of JMFC Court ordering to frame charge against Prakash Velip, and Sessions Court has now discharged him. Mukesh Kumar for Prudent. फेक वेबसायटी वरवीं टुरिस्टांक टोपी घालतल्या एका 18 वर्साच्या तरणाट्याक सायबर क्रायम पुलिसांनी धरलो. मध्य प्रदेशांतलो. गोंयच्या एका स्टार हॉटेलाच्या नांवान खंय वेबसायट चलयतालो. फेक बुकींग करून टुरिस्टांक खंय पयशे उखलतालो. टुरिस्ट हॉटेलांत आयल्यार खंय बुकींग नासतालें. सायबर क्रायम पुलिशेन एक 18 वर्साच्या भुरग्याक मुरेना डिस्ट्रिक्ट MP हांगाच्यान अरेस्ट केल्लो आहा. तेजेर चार्ज आसलो की तेणे एक फेक वेबसायट, एक गोंयचें एक हॉटेल आहा तेजी फेक वेबसायट करून टुरिस्टांक लुटताले म्हणून अशी एक कंप्लेन येयल्ली. कंप्लेन हॉटेल जे ओनर्स आहा तेंच्यांनी कंप्लेन दिल्ली की हो मनीस तो भुरगो धरला 18 वर्साचो, तेणे एक तेंच्याच नांवान एक फेक वेबसायट एक केल्ली आनी जेन्ना टुरिस्ट तेन्ना त्या वेबसायटीर वचून आपलो रूम बूक करताले जाल्यार ते रूम बूक जायनासले. तांकां पयशे बी सगळे तेज्या एकावंटान वयताले. मात गोंयान येयले की तांकां कोण येतले तुमचें बुकींग नासतालें कित्याक ती फेक वेबसायट आसल्या कारणान
ते पयशे सगळे तेज्या एकाउंटान वयताले. आतां सायबर क्रायमान जे सांगला त्या प्रमाणे मुरेना डिस्ट्रिक्टांतलो एक 18 वर्साचो भुरग्याक आतां अरेस्ट केला आनी फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन करता. स्टुडंटा खातीर ओमकार पवारी. गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान 22 वर्सां उपरांत म्हशीचे मांस एक्सपोर्ट केला. 28.5 टन मांस इराकाक एक्सपोर्ट केला. 2003 खंय बीफ एक्सपोर्ट करताले, उपरांत बंद जाल्लें. आतां 2025 कर्नाटकांतले सनफीज एग्रो फूड कंपनी कडेन खंय कबलात करून निगर्त परत सुरू केल्या. निगर्तीचो मीट कॉम्प्लेक्साक फायदो जावये कितलींशींच वर्सां जालीं कॉम्प्लेक्सां लॉसान चल्ला. आमी आयज आसात ते गोवा मीट कॉम्प्लेक्स आनी सगळ्यांक खबर आसा की ही गोवा मीट कॉम्प्लेक्स जे आहा हे केन्नाच अशी प्रॉफिटान अशी येवना. जेणे करून आमी पयलीं आयकताले की हांगसरल्यान बीफ जे आहा तें एक्सपोर्ट जातालें म्हणून, पण जवळ जवळ खुबशीं वर्सां 2003 एक्सपोर्ट जावपाचें जें बंद जालें त्या उपरांत तें एक्सपोर्टेशन आतां खंय तरी परत 2024 हें आतां परत एकदां सुरू जाल्लें आसा. आनी हें सुरू जावपा कारण म्हणल्यार आतां 2022 एक जो एग्रीमेंट केला गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान, जो एग्रीमेंट आसा सनफेस एग्रो फूड प्रायवेट लिमिटेड ह्या कंपनी कडेन. आनी जेणे करून आतां जे मीट कॉम्प्लेक्साचे जे मांस हांगा जे कतल जाता तें स्लॉटर जाल्लें मांस जे आहा तें एक्सपोर्ट जातलें. आनी ऑलरेडी एक कंटेनर तेंचो इराक हांगासर ऑलरेडी डिस्पैच जाल्लो आसा. 300 एनिमल्स पर डे के हिसाब से हमको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है. एंड सेकेंडली द इम्पोर्ट ऑफ लाइफ स्टॉक फ्रॉम नेबरिंग स्टेट. सो उसके लिए द गवर्नमेंट शुड इंटरवीन दैट ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स नेबरिंग स्टेट से आए, क्योंकि गोवा के अंदर लाइफ स्टॉक की अवेलेबिलिटी बहुत कम है. सो द व्हीकल्स विच वी आर कैरिंग एनिमल्स आर सर्टिफाइड बाय RTOs. वो पूरे क्लॉज एंड लॉज के साथ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं विद वैलिड ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट. उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने गाड़ियों को रुकाना, ड्राइवरों को मारना, तो ये सब चीज़ें हुई है. तो हमने गवर्नमेंट और यहाँ के ऑफिशियल्स को उसकी रिपोर्ट दी. गवर्नमेंट हैज़ एश्योर्ड अस दिस थिंग्स विल नॉट रिपीट. जर गेटीर बरे भशेन गोरवां येयलीं जाल्यार बरे भशेन ही मीट कॉम्प्लेक्स चलतली आनी परत एकदां गोवा मीट कॉम्प्लेक्स ही फायद्यान येवपाक शकता. उसगांवच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. शिकेरे दोंगराची जमीन कन्वर्ट जाय आसतना कळंगूट मतदारसंघ फोरमान कन्वर्जनाक हरकत घेतल्या. दोंगराचे कन्वर्जन जाल्यार पर्यावरण खंय मारक कन्वर्जनाक पर्यावरण दिवपाचे सरकारान खंय परवानाचो अभ्यास करचो. आपणाक जाय हो प्रोजेक्ट करपाक जाय आनी आपणाक जाय हो हें कन्वर्शन करपाक जाय. आतां खंयच्या आदाराचेर तें कन्वर्शन करूंक सोदता तें आमकां खबर ना, पूण जे पळय बरयल्लें आसा, ज्यो कोर्ट ऑर्डरी आसा, जजमेंट आसा, त्या जजमेंटा प्रमाणे जर तुमी वचना इट बिकम्स अ कंटेम्प्ट ऑफ. सिक्युरिटीचे जाले 3-4 नोटिफिकेशन येयले. सराउंडींग एरिया जे आसा पळय ते कन्वर्ट करचे. आनी ल्हान प्रॉपर्टी न्हू, इट इज ऑलमोस्ट अराउंड मोर देन ईच प्रॉपर्टी इज मोर देन 50,000 प्लस. इतली एरिया तुम्ही कन्वर्ट करतात म्हणजे तुम्ही कितें टोटल कॉन्क्रिटायझेशन करतात. जाल्यार गोंयकार तांकां इतलो मोग आसा तेणी तेंच्यांनी सांबाळून दवरपाक जाय. आनी ज्यो पळय आमचे झाडां पेडाचे दोंगर, शेतां आनी बाकीच्यो बॉडीज आसा त्यो रिस्टोर करपाक जाय आनी ते प्रोटेक्ट करपाक जाय. कॅरिंग कॅपॅसिटी जेन्ना एक्झॉस्ट जाता पळय तरी आसतना तुमी परमिशन दितात एन्ड ते जे कोण बसले हे सिस्टमाक हाचेर तर ते नोटिफिकेशन काडटा आनी सराउंडींग एरिया सगळे तर कन्वर्ट करता एज अ सेटलमेंट. गोंयां आनी दोंगर उरचे ना, शेतां उरचे ना, अदीक करून आमच्यो वॉटर बॉडीज आहा पळय त्यो सुद्दां उरच्यो ना. ह्या कन्वर्शनाचेर आमचो निशेध आहा आनी आमी मागता तुमच्या माध्यमांतसून बाबा तुमी गोंयची नाशाडी करपाक जे फुडें सरल्या ती बंद करात. बुलेटिन इतल्यारूच सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.